25 जूनाक मॉन्सून गोंया पावतलो. हवामान खात्यान उक्तायला अदमास. 2 दशकां उपरांत मॉन्सून उसरा पावता गोंयांत. वायू वादळाचो पावसाचेर परिणाम. फॉर्मेलिनाचो वाद परतून नुस्त्यावरी लागला फडफडूंक. बाणावलेचो आमदार चर्चिल म्हणटा नुस्तें खाव नाकात. भलायकी मंत्री म्हणटा वावड्यांचेर लक्ष दिव नाकात. जीटीडीसीचो अध्यक्ष दयानंद सोपटेन गोवा मायल्साक दिला तेंको. टॅक्सी घेवप्यांक अनुदानय दितलो. ते भायर इन्शुरन्साचेरय मेळटलें अनुदान. ते भायर ड्रायव्हरांच्या भुरग्यांक शिश्यवृत्ती. पार्क करून दवरिल्ली जिल्लो पंचायत वांगडाची गाडी फोडली. तकली वयर काडिल्ले गुंडगिरीचेर नियंत्रण हाडात. पंचायत वांगड्यांचे मुख्यमंत्र्याक गाराणे. येवकार, हांव उर्वशी नायक. आतां पळोवया खबरो विस्तारान. गरमेन नाकापुरो जाल्ले गोंयकार पावसाची उमळशिकेन वाट पळयत आसात, पूण तांकां अजुनूय थोडो तेंप पावसा खातीर रावचें पडटलें. वायू चक्रीवादळाचो पावसाचेर परिणाम जाला. देखून जुनाचे 25 तारखे मेरेन मॉन्सून गोंया पावतलो. हवामान खात्याचो मुखेली डॉक्टर कृष्णमुर्ती पडगलवार म्हणटा सुमार 2 दशकां उपरांत गोंया मॉन्सून उसरा पावता. पडगलवाराच्या कोतान मान्सून 25 जुना मेरेन गोंया येतलो. 12 जुनाक मान्सून गोंया पावपाची शक्यता आशिल्ली, पूण वायू चक्रीवादळाचो मान्सूनाचेर परिणाम जाला. तो म्हणटा मान्सून मेंगलोरा पावला. देखून 25 जुना मेरेन तो गोंया येवपाची शक्यताय आसा. In this year, in last 2 decades, such a delay has not taken place about arrival of monsoon over Goa region. In this year, already monsoon is delayed by 1 week to arrive at Kerala. It is stagnated near Mangalore. No progress has been noticed or no progress has shown regarding its progress towards north. The reason behind the delay can be attributed to the genesis to dissipation of Vayu cyclone. The Vayu cyclone's intensity was very severe, so it has taken out all the moisture present in the atmosphere, and because of this reason the progress of the monsoon is delayed. We are expecting its arrival before 25th. Means we have to wait for another 4 to 5 days. मजगती गोंयकारांनी मोसम आदीच्या पावसाचो अणभव घेतलो. तापमान वाड आणि हवामान बदलाचोय मान्सूनाचेर परिणाम जाला. पावसाक लागून देशभरात शेतांची कामां आडावन उरल्यात अशें ताचें म्हणणें. Arrival of monsoon is delayed by 2 weeks. Especially the rice, wheat, sugarcane and soybean its produce will be get affected. The reservoirs won't have that much water if monsoon is delayed or if Indian summer monsoon rainfall is less. Reservoirs will be empty after the over of the monsoon period. The supply of water will have the effect. They cannot give as much as water which you wanted because of its deficit. We are already suffering because of its delay, so the suffering will be more. But I hope the arrival of monsoon over Goa region will be up to the 25th. We are the human being who is playing with the nature. As I told, we are taking the advantage of all the facilities which is available in the universe. But what is its side effect we are not considering. Here, I always earnestly request everyone to plant the trees in order to control this climate change and global warming. This is only the solution. If you start planting the trees, your maximum problems will be solved. आल्तीनच्यान आमचो खबराकार समीप नार्वेकर आणि व्हिडिओ पत्रकार श्याम चारी. थंड जाल्लो फॉर्मेलिनाचो वाद नुस्त्यावरी परतून फडफडपाक लागला. नुस्तेबंदीच्या काळात नुस्तें खाव नाकात, कारण ते जिवाक बरें न्हय अशें बाणावलेचो आमदार चर्चिल आलेमावान सांगिल्लें. जाल्यार ताच्या वक्तव्याचेर भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे सांगता चर्चिल आलेमावाक कांयच खबर ना. बॉर्डरींचेर खर तपासणी चालू आसा. भायल्यान येतलें नुस्तें खावपाक योग्य आसा, पूण गोंयच्या बाजारांनी विकता आशिल्लें नुस्तें खऱ्यांनीच सेफ आसा हें पळयात.
बाजारात विकतल्या नुस्त्याचेर फॉर्मेलिनाच्यो तपासण्यो जातात काय ना हें पळोवपा खातीर गोवा 365ची टीम पणजी आनी फोंड्या मार्केटांत गेली. तश्यो तपासण्यो जातात काय ना ते विशीं नुस्तेकारांक खात्री ना, पूण मडगांवां त्यो जातात तांणी सांगलें. माझं गोवा हाडटा कोण थिंगा बाई ही सांगतली एका विचार मागीर कित्याक बोला तर गोवा हाडटा जाल्यार तुमी नुस्तें खंयचें हाडटा तुका खबर नाका ना मडगांवसून हाडटा आमी मडगांवच्यान हाडटा हय कितें तें सगळें चॅक करून येता तुमचें नुस्तें काय चॅक करून येता न्हू थिंगा लॅब घातला खंय न्हू मडगांवां लॅब आहा मरे मागीर लॅबान चॅक करता न्ही थिंगा चॅकींग करून धाडटाले मागीर नुस्तें खावपाक कितें वायट आहा खंयच्यान येता हें नुस्तें तें नको बाबा मारगांवसून हाडटा आमी तें आमी जाणा. बाबा हे सगळे गांवठी नुस्त्या मानशेचे मानशेचें आहा गिरायक आहा तुमकां गिरायक आहा बरें आहा देवाच्या कृपेन भरपूर गिरायक आहा. सगळें तें मानशेचें हे सगळे माझे मानशेचे पॅकेटाचे ना भायले ना काय ना सगळे गांवठी मडगांवसून हाडटा सध्या गिरायक आहा तुमकां हें नुस्त्याक आतां कांयच ना गिरायक काय ना काय ना बरें एक एकदा जाता एक एकदा जायना एक एकदा जाता एक एकदा जायना आजचेच नुस्तें बाबा मडगांवच्यान हाडटा मडगांवच्यान खंयच्यान हाडटा म्हाका ते आमकां खबर ना न्हू आमी विचारिना तांकां खंयचे हाडटा घेता आनी येता. नुस्त्याची परिस्थिती जर पळयत जाल्यार नुस्तें बरेंच म्हारग जाल्लें आसा. म्हणजे जेन्ना पयलीं जे एक 100 रुपयांक 3-4 बांगडे मेळटाले 200 रुपयांक 4 बांगडे मेळपाक लागले. ही अशी परिस्थिती आसा. विसवण बी म्हणटा तो आमच्या सारकें खावप न्ही आनी त्या प्रमाणे ताल्ले तर दिश्टीच पडनात आनी सगळे बारीक बुराटो हो सुद्दां सद्या आयिल्लो आसा. चर्चिलाच्या विधानाचेर उलयतना भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें, गोंयांत कितें घडटा तें चर्चिलाक खबर आसना. चड तेंप विरोधात रावले का अशेंच जाता. राणे म्हणटा, I, along with our Chief Minister, Dr. Pramod Sawant, are very serious about managing the situation in the state of Goa. Hundreds of trucks used to come into the state of Goa earlier, but today, Dr. Pramod Sawant, Mr. Vijay Sardesai, myself, we have had a joint meeting. We have put monitoring systems in place. We have also got the Government of India agencies in place at the borders. The Japanese government, what test it accepts and levels it accepts of the fish to get imported into the country of Japan, same standards are being applied at the borders in the state of Goa. It has been constantly being monitored by officers who round the clock are working. Surprise checks are being conducted. We have only few trucks coming into the state of Goa. Those trucks are thoroughly checked. I think Mr. Churchill Alimao is a good human being at heart, but uneducated on facts and absolutely clueless about what's happening in the state of Goa. Actually, it happens sometimes when you're in opposition for too long. नुस्तेबंदीच्या काळात नुस्तें खाव नाकात अशें बाणावलेचो आमदार चर्चिल आलेमावान आवाहन केल्लें. ताचेर विश्वजीत राणेन टिकाय केल्ली. ताका जाप दितना चर्चिल म्हणटा, नुस्त्याचे बाबतींत विश्वजिता परस आपल्याक चड म्हायती आसा. पळयात. जे पळय मुकोडे एड्युकेशन आहा तें म्हाका गोंय चलोवपाक म्हणजे इंडिया चलोवपाक म्हाका दाखयता. पूण तो शिकलोलो मनीस म्हणटकच तो पळय कितें उलयला तेजे कोटा तो कितें शिकलो तो मनीस. हांवें हिंगा कोणाक कंपल्सरी वो हांवें रूल केलो ना नुस्तें खायनात म्हूण. हांवें मुगेले गोंयचे भांगराचो लोक गोंयच्या लोकांक हांवें अपील केला ह्या 2 म्हयन्यांक नुस्त्याक येत खंयसून तें पयलीं आमकां जाण जावपा जाय. हें नुस्त्या येत तें हैदराबाद जावं ओरिसा जावं तामिळनाडू आनी तेंकोडे आयस प्लांट शॉर्टेज आनी जे नुस्त्याक आटोलो हिंगा 48 आवर्सांक जाल्यार 1 किला हाडल्यान 1 किल आयस घालपाक जाय म्हूण हांवें ओपनली सांगलां. सो आयस घालनासतना हें फॉर्मालीन एकठांय करून ते फॉर्मालाचें उदक मारून म्हणटकच तें चिटकोता नुस्तें आनी तें सांग फ्रेशार जाता. आनी बॉर्डरीचे कोणें दोळे दाखयले जाल्यार कितें आज दोळे दाखोवप चड जाले लोकांले. आज दोळे दाखोवप चड जाला इंडियेक. दोळे दाखोवन तरी पास जाले नुस्त्याक आनी तरी येवन तरी आमच्या लोकांक आयले तेच परिणाम कितें. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक आनी पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार श्याम च्यारी. गोवा मायल्स टॅक्सी सेवा गोंयभर दिवपा विशीं गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळ व्हडलो निर्णय घेवपाचे आसात. गोवा मायल्सांत ड्रायव्हरांची भरती करपाचे आसात.
तशेंच GTDCच्या माध्यमांतल्यान EDCच्या लोनार अनुदान मेळोवन दितले अशें महामंडळाचो अध्यक्ष दयानंद सोपटेन सांगलें. EDCच्या लोनार अनुदान मेळटलेंच, पूण ते भायर कार इन्शुरन्साचेरूय 50% अनुदान मेळटलें. तशेंच टॅक्सी धनियांच्या भुरग्यांक महामंडळा कडल्यान शिश्यवृत्ती मेळटली. हे येवजणेच्या माध्यमांतल्यान गोंयच्या तरणाट्यांक गोवा मायल्सांत हाडून रोजगार निर्मितीचेर भर दितले अशें सोपटे म्हणटा. हे येवजणेंतल्यान एका मनशाक एकूच टॅक्सी घेवपाक मेळटली. गोवा मायल्स आनी खाजगी टॅक्सीवाल्यां मदीं पेटला. राजकीय फुडाऱ्यांनी हाजेर राजकारण करपाक सुरवात केल्या. बेकार भुरगे आमचे भाव खूब आहात. तांणी समज इनिशिएटीव घेतली आनी गाडी खरेदी करपाक गेलो जाल्यार थ्रू EDC सबसिडायज रेटीन ताका गाडी मेळोवन दितले. सेकंड थिंग, इन्शुरन्स जे आसता पळय, आज डे बाय डे, इयर बाय इयर इन्शुरन्स वाडत आसात. मातशें 50% ताका बेनिफीट, जशें आमी बाकीच्या स्किमीक सबसिडी दिता पळय, 50% सबसिडी ऑन इन्शुरन्स पेमेंट. टॅक्सी घेतलो तो व्हडलो पयशेकार नासतलो, गरीब आसतलो, कॉमन मॅन आसतलो. ते भुरगीं जी शिकता स्कुलांनी कॉलेजींनी तांचे खातीर स्कॉलरशीप मेळची ह्या संदर्भान ही स्कीम आमी तयार करता. म्हणजे जे सर्वीस आमकां दितात टू प्रमोट अवर टुरिजम इंडस्ट्रीज, तांकां खंय तरी बेनिफीट मेळपाक जाय फ्रॉम द गव्हर्मेंट सायड. थोड्या टायमा उपरांत इम्प्लिमेंटेशन आमी करतले. डिपेंड्स आसा तांच्यांनी कितले इंट्रस्ट दाखयतात ते. EDC आसा पळय, EDC ज्या पद्दतीन आज सुद्दां फायनान्स करता पळय, लोन दिता, तशेंच रावतले. इन एडिशन टू दॅट हेजे कितें सबसिडी ऑन इन्शुरन्स, स्कॉलरशीप, हे कितें कितें आसा पळय ताचेर थ्रू GTDC म्हाजे जे लोकल आसात इन फ्रॉम माय कॉन्स्टिट्युएन्सी, मांद्रेम कॉन्स्टिट्युएन्सी, जे लिडर म्हणून आमचे आसात तांकां आपयले, मिटींग घेतली, कन्विन्स केलें. कांय ड्रायव्हर चड भाडें घेतात. 3 किलोमिटराच्या अंतराक कांय जाण 1800 रुपया घेतात अशें ताचें म्हणणें. फाटल्या 2-4 दिसांनी काही इन्सिडंट घडले जे घडोवंक जायना, वीच इफेक्ट अवर टुरिजम. फॉर एक्झाम्पल, काल एक एक्झाम्पल आमचो एक बऱ्यापैकी हॉटेलियर सांगतालो, पयर मिटींग आसली आमची तेन्ना, जे जस्ट फॉर 3.5 किलोमिटर वन ऑफ आवर ब्रदर फ्रॉम गोवा इटसेल्फ ही चार्जिंग 1800 रुपीज. डेफिनेटली तो जो टुरिस्ट आहा ही मॅसेज घेवन भायर वतलो, स्प्रेड अप जातलें, ताचो इफेक्ट आमचेर जातलो. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. घेऊया एक व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. सांताक्रूज परत गुंडागिरी सुरू जाल्या. जिल्लो पंचायत वांगडी सुवर्णा सुवारीची पार्क करून दवरिल्ली गाडी मंगळारा राती कडेन कोणे तरी फोडली. आतां पंच वांगडीच म्हणपाक लागल्यात. सांताक्रूजात गुंडांक पाखां फुटपाक लागल्यात. जिल्लो पंचायत वांगडी सुवर्णा सुवारिसान सांताक्रूजात तिची गाडी पार्क केल्ली. अनवळखी मनशान तिची गाडी फोडली. सांताक्रूज पंचायतीचो अधिकारी विचारता पुलीस हाजेर कित्याक वगी आसात. पुलिशेन खास करून मुख्यमंत्र्यान हे गजालीर लक्ष घालून गुंडगिरी प्रवृत्तीच्या लोकांचेर कारवाय करची अशें ताणें मागला. जिल्हा पंचायत आमची खालापूरचे तेजी गाडी हाडलेली आनी पळय दवरलेली पार्क करून राती पळय नाल्यार कोण येयला आनी हेंच्यांनी गाडी फोडल्या. ही आतां गुंडागिरी अशी तुमी राग काडटा तर गाडयांचेर फाड्यांचेर कित्याक काडटा रातचे येवन. ह्यो कसली दादागिरी चल्ल्या ही. हेचेर कितें तरी एक्शन जावंक जाय. हांव सांगता, रवी नायक गेलो तेन्ना ओके गुंडागिरी काबार जाल्ली तशी करून दाखय. हांव सांगता एका आमच्या आतां CM आहा तेका हांव रिक्वेस्ट करता, पंच मेंबर हेजो सांताक्रूजचो हेतून रिक्वेस्ट करता, सरपंच सगळे आसा की गुंडागिरी सारकी डावन करून दवरा. कोणा पॉलिटिशियनाचे फोन पावता पुलिशेक तेवूय घ्या, टॅप करून घ्या, धाडा PI कोण हें करता तांकां. हीच गाडी कित्याक फोडल्या झेडपीची. झेडपीची गाडी कित्याक म्हणून फोडल्या. हिचेर आतां कोण एक्शन. आतां पळयता हांव रिक्वेस्ट करता CMाक, मेन करून CMाक रिक्वेस्ट चड करता हांव. हे कितें चल्लें तें पळोवया. फाल्यां येवन आनी कितें दुसऱ्या गाडयेकूय पडून उडयता. ही दादागिरी चलतली कालापरा सांताक्रूजान. आतां हांव वयता PI कडेन, इन्चार्ज ताका सांगतलो की बाबा हें कितें चल्लें म्हणून. आनी आमकां बेगीन बघून त्या कल्पिटाक बूक करून जाय तांकां. हें आमचें एक्शन बेगीन घेवपाची ती. सांताक्रूजच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. म्हापशेच्या उपविभागीय अभियंता कचेरीची इमारत म्हातारी जाल्या. कार्यालयाक नव्या इमारतीची गरज आसा आनी ही नवी इमारत उबी रावसर पोरणे इमारतीच्या कार्यालयांचे स्थलांतर करपा खातीर म्हापशे वाठारात पर्यायी इमारत सोदपाचे यत्न चल्ल्यात.
म्हापशेची उपविभागीय अभियंतो कचेरी पोरणी जाल्या. सुमार 600 कर्मचाऱ्यांचो भार घेवपी हे इमारतीच्या वंटींग वेरो गेल्यात. कांय कडेन शिमिटाचे कोपचे पडून पांख्यातले लोखंडी वारांव दिसपाक लागल्यात. नवी इमारत मेळपाक अजून कळाव आसा, पूण सध्याची इमारत धोक्याची जाल्ल्यान तातूंतल्यान कार्यालयांचे स्थलांतर करपाची यत्न सुरू आसात. तात्पुरते स्थलांतर करपा खातीर म्हापशे वाठारांत 6 कडेन पर्यायी इमारत सोदपाचे यत्न चल्ल्यात. म्हापशेच्या उपविभागीय कचेरीचो कार्यकारी अभियंतो प्रदीप नार्वेकारान ते विशीं माहिती दिली. We are thinking to shift as early as possible. I have sent a proposal for approval also from private parties as well as government proposal. So I have 2 government buildings at present. One is police station on the 2nd floor, which is totally vacant, and the second is a part of that fire station. So that one I have proposed. And private parties, many proposals I have sent. Recently what I have sent is of that advocate Rajesh Narvekar's Rachana apartment, and 2 buildings are there. So he is willing to give this one, his building. जाल्यार करसवाड्यार एक बायफर्केशन वीज प्रकल्प अस्तित्वात येता. ताचें काम पुराय जाल्या उपरांत म्हापशें थिवी करसवाडो वाठारांत वेवस्थीत वीज पुरवण जातली. करसवाड्यावेल्या ह्या प्रकल्पाची माहिती प्रदीप नार्वेकारान दिली. पळयात. Mapsa substation is catering all this area, Mapsa and Kanchi area. Now this project which is upcoming will share a load of Mapsa substation to that station, for which we are proposing the lines. We are proposing the lines from this station. We will think this which feeder to be shared on that substation. When the substation will be commissioned, that dual feeder will be shifted on that. म्हापशेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामुलकार. काँग्रेसीचो एकूय आमदार फुटून भाजपात वचचो ना. भाजपा बुरशें राजकारण करून फकत वावड्यो पातळायता. नुवेचो आमदार विल्फ्रेड डिसा म्हणटा. वेर्णान नव्यान उक्त्या केल्ल्या नुस्त्या मार्केटाच्या उक्तावण सुवाळ्यात डिसा उलयतलो. काँग्रेसीचे 10 आमदार भाजपात येवपाक सोदतात अशें विनय तेंडुलकरान म्हणिल्ले. ते फाटभुंयेर डिसा उलयतलो. MLA वयताय, पयलीं 2 वयताय, 3 वयताय, तोंड आतां 10चे पावलो आहा. म्हळ्यार म्हाका दिसना आमगेले MLA आतां आनी कोण वचपा उलय अशें म्हण. फाटीं एक हेजे सर्कुलेट जाता, व्हिडियो सर्कुलेट जातालो 10 जाण वयताय म्हण, आनी 10 जाणां नांव दिल्लें. पूण हे 10 जाण कोण वचपा न्हय, हे फकत BJP एलिगेशन घाताय. कित्याक ते आतां भिलो आहाय, तेंगे आहाय ते भायर सरपा आहाय म्हण. ताका लागून तांकां गाट्स दिवपा, करेज दिवपा लागून ते आतां म्हणटा आमगे 10 वयताय म्हण. आमगेले काँग्रेसांतले आनी कोण वचपा न्हय. आतां आमी कंपोस्टिंग युनीट घेवपा आहाय, वेटूय कलेक्ट करतले. हे वेट हें केल म्हणटरी आमी थिंग ते स्टार्ट करतले. दुसरो हो एक तिंटो, हिंगाय आमगेली जायतीं फिशरमॅन आहाय सेनावली विलेजींक. ताका लागून हो गेला, हो कसले गव्हर्मेंट फंडाचे गेले ना, हो पंचायत फंड ना. हो आमगे सरपंचान टोणीन आपल्यागे ओन पर्सनल सुमार 2 लाख मोडला, आनी हो आमगेले तेगे वॉर्ड हो पर्सनल, आनी तेणी फिशरमॅन आमगे सपोर्ट करपा लागून आपल्यागे पयशे म्हूण हो तिंट आमकां दोन दिला. वेर्णेच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. घेवया आनीक एक व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. शिक्षण आयच्या काळांत भोव गरजेचें. वाठारांतल्या स्कुलांनी शिकपाक योग्य वातावरण निर्माण करपा खातीर आनी साधन सुविधा मेळोवन दिवपा खातीर ACGL कटिबद्ध आसा. ACGLचो अध्यक्ष श्रीनिवास धेंपोन म्हटले. दिवचलकारा बरोबरचे धेंपे कुटुंबाचे नाते ताणें सांगले. पळयात. सानेगुरुजी ज्ञानोपासना मंदिराच्या दिवचलच्या राधाकृष्ण विद्यालयाच्या संगणक आणि विज्ञान प्रयोगशाळेच्या उक्तावणा वेळार तो उलयतालो. CSRची स्किमी अंतर्गत ACGLन ही प्रयोगशाळा दिल्या. उक्तावण सुवाळ्याक गोपाळ मोरजकार, विद्याधर शिरोडकार आणि हेर पदाधिकारी हजर आशिल्ले. मोबायल अभ्यासाक आडखळ निर्माण करता आसत जाल्यार तो पयस दवरपाक जाय हें पटोवन दितना ताणें आपले चलयेची देख दिली. आमचो ह्या गाण्याचो संबंध आनी दिवचलकारा कडेन हो तुमी तो सांगलो खूब जाणांनी, पूण भावना तशीच आसा. जरी आमी खाण उद्योग सोडून गेले आनी ताका जायतीं कारणां आसलीं. दिवचलकारान केन्ना आमकां त्रास केलो ना. म्हाका खाण उद्योग सोडटा आसतना मुख्यमंत्र्यान आपोवन मेळ्ळो आनी म्हणलो तूं कित्याक सोडटा, तुका कितें दिवचलकार त्रास करता. म्हणलें ना, दिवचलकार सोडून सगळे बाकी त्रास करता. दिवचलकार म्हणजे आमकां त्रास केन्ना करना. दिवचलकारांनी आमी मेळून मायंड चलयल्या पळय.
जायते प्रकल्प उबे केल्या, तांच्यांनी आमकां मदत केल्या. म्हजी चली 12वेन आसा, तिचे कडेन अजून मोबायल ना, तिका आमी मोबायल दिवना. आतां जेन्ना ती भायर शिकपाक वतली तेन्ना ती इतले 1000 मैल पयस आसतली म्हणून आमी तिका मोबायल दिवपाचें ठरयलें. पण आतां तिका मोबायलाचो हेंच उरूना, कित्याक ते दीस गेले. पयलींच पळय तूं सामको भुरगेपणान मोबायलाचें एट्रॅक्शन आसता आनी ते म्हणजे त्यो बाकीच्यो डिस्ट्रॅक्शन किल करपाक लागून शिक्षणाचेर म्हत्व दिवपाक. आनी म्हणून एसीजनान सांगलां की साधन सुविधेच्या दृश्टीन काय लॅबॉरेटरी लागता, काय क्लासरूम लागता, काय कितें लागता. म्हणून आमी बोर्डान डिसिजन घेतलें की हाजेर भर घेवचो. कित्याक परिसरांतल्या स्कुलांक जे तुज्या तालुक्यांतल्या स्कुलांक जे आज मॅक्सिमम गरज आसा, एनवायरमेंट स्कुलांत बरो आसल्यार तुमी बरी शिकपाक पावतली. बरो लॅबॉरेटरी, बरी क्लासरूम, बरे एनवायरमेंटान जर आसत जाल्यार तुमी मागीर फक्त आनी बऱ्यो टिचरी आसत जाल्यार तुमी मागीर फक्त शिक्षणाचेर भर दिवन बऱ्या नंबरान पास जावं येता. बऱ्या नंबरान पास जावन बऱ्या कॉलेजीन वचूं येता. बऱ्या कॉलेजीन जावन बरें शिक्षण प्राप्त करूं येता. राधाकृष्ण विद्यालयाक एसीजीएलान दिल्ले संगणक आणि विज्ञान प्रयोगशाळेची अध्यक्ष श्रीनिवास धेंपोन पळोवणी केली. पळयात. दिवचलच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार. 23 जून कोंकणीचो महापुरुष शणै गोंयबाबाचो जल्मदीस. गोंयबाबाची 142वी जयंती निमतान कोंकणी अकादमीच्या सांगातान दिवचलच्या कोंकणी सेवा केंद्रान शणै गोंयबाब जयंती उत्सव मनोवपाचें थारायला. 23 जूनाक सकाळच्यान जातल्या उत्सवात वेगळ्या कार्यावळींचो आस्पाव आसा. सरवण दिवचलच्या नारायण झांटिये महाविद्यालय सेमिनार हॉलांत शणै गोंयबाब जयंती उत्सव जातलो. सकाळी 10 ते सांजे 5 मजगती परिसंवाद, आपुलोप सर्त, कोंकणी भजन सर्त, कोंकणी खातीर वावर केल्ल्या साखळी आनी दिवचलच्या मानेस्तांचो भोवमान, विद्यार्थ्यांचे कौतुक अश्यो विविध कार्यावळी जातल्यो. दिवचलच्या कोंकणी सेवा केंद्राचो अध्यक्ष दिलीप धारगळकरान कार्यावळी विशीं म्हायती दिली. संवाद, आपुलोप सर्त, कोंकणी भजन सादरीकरण, मानेस्तांचो जो आसा पळय तो ज्यांनी कोंकणी चळवळींत वांटो घेतला, कोंकणी खातीर जे आसा पळय ते कार्य केलां, अशा 2 दिचोली आनी सांखळी ह्या भागांतल्या दोगांचो सत्कार जातलो. त्याच बरोबर केरी सत्तरी हांगच्या स्वामी विवेकानंद स्मृती संघ शिक्षण संस्था जी 6 वर्सां जे आसा पळय ती कोंकणी माध्यम घेवन जे आसा पळय तेंच्यांनी शाळा चलयली आनी आज ह्या वर्सा तेंचो जे आसा पळय पयली बॅच SSC भायर सरल्या आनी पुराय जे आसा पळय त्या शाळेचो निकाल 100% लागलेलो आसा. आनी सत्तरी हितूंतली ही कोंकणी माध्यमांतली ही पयली जे आसा पळय विद्यालय देखून त्या हेजो जो आसा पळय हांगासर भोवमान जातलो. त्याच बरोबर गोवा बोर्डाच्या 10वी आनी 12वी एग्जामीन जे आसा कोंकणी विशयांत जास्तीत जास्त जे आसा पळय ते जेंकां गूण मेळ्ळे आसात तेंचो भोवमान जातलो. प्रत्येक स्कुलांतलो एक भुरगो ह्या प्रमाण. त्याच बरोबर शांतादुर्गा भजनी मंडळ कारापूर आनी भगवान भजनी मंडळ दिवाडी 30 वाडी हे जे आसा 2 मंडळां जी आसा पळय ती कोंकणी भजन जे आसा पळय ती सादर करतली. दिवचलच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.